हांच्यानी गोंय विधानसभेन 2022-23 ह्या वर्साची बजेट आज विधानसभेन मांडली. व्हेरी शॉर्ट टाइम, कारण 2 दिवसच झाले तांच्यांनी शपथविधी घेतल्यानंतर, आणि एक बऱ्या तरेची बजेट. ही बजेट करता आसतना खंयच्याच सेक्टरा भितर एक्स्ट्रा टॅक्स किंवा एडिशनल बर्डन अशें न घालता केल्ली बजेट आसा, आनी ताका लागून हांव बजेट वेलकम करता, अभिनंदन करता डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें. आणि एक 24,467 रुपयांची करोड 24,467 करोड ही बजेट मांडलेली आसा. ताचे भितर बरेचशे वेगवेगळ्या सेक्टरा भितर तांच्यांनी जे प्रोविजन केल्लें आसा की वेगवेगळ्या सेक्टराक तांच्यांनी तेचे कशें बेनिफीट दिवपाक शकता हे तांच्यांनी मॅक्सिमम तातूंतल्यान प्रयत्न केल्लो आसा. खास करून शेतकरी जो आसा त्या शेतकऱ्याक 3 लाख रुपयाचें लोन 0% इंट्रस्टाचेर दिवप अशी ह्या हाचे भितर तरतूद आसा. कारण स्टुडंट जे आसात तांकां लागून आज आमी पळयतात, कारण कॉम्प्युटर हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा, आनी ताका लागून सगळे कॉम्प्युटर लॅब जे आसात ते अपग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्युटर लॅब करपाक लागून ताकाय तांच्यांनी ह्या बजेटा भितर प्रोविजन दवरलेलें आसा. ते करता आसतना टिचर ज्या भागांत कॉम्प्युटराच्या सेक्टरा भितर जर तांकां कॉम्प्युटर टिचर जाय जाल्यार ती रिक्रुटमेंट करपाकूय जाय हें तांच्यांनी आज सांगिल्लें आसा. गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जे आसा बरेच जाण कशें आसतात की आफ्टर 50 जातकच बऱ्याच जाणांक दिसता की आपण VRS घेवं जाय म्हणून, पण VRS स्कीम आसतकच तांकां घेवपशी दिसता, पण एखादी जर स्कीम नासत जाल्यार ताका रिजिग्नेशन दिवन भायर सरचें पडटा. आनी ताका लागून एखादें जर समजा हांच्यांनी रिजिग्नेशन VRS स्कीम केली जाल्यार तितले ती तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करप त्याचें प्रोविजन ह्या बजेटा भितर दवरिल्लें आसा. गव्हर्मेंट स्टाफ जो आसा तांकां लागून लायफ इन्शुरन्स स्कीम ही सुद्दां ह्या हातूंत केल्ली आसा. तशेंच प्रेसाक लागून पेन्शन स्कीम घेवपाक लागून जर प्रोविजन जे आसा ते प्रोविजन सुद्दां, आनी एक 55 लाख ते 80 लाख पर्यंतचे प्रोविजन ह्या बजेटा भितर ते आसा. 2 दिसां पयलीं कॅबिनेट मिटींग जातकच तांच्यांनी आमी जे मॅनिफेस्टोन घातिल्लें की गोंयच्या लोकांक लागून 3 सिलिंडर जे आसात ते फुकट दिवप म्हणून ते तांच्यांनी अनाउन्समेंट केली. आज सुद्दां बजेटा भितर तांच्यांनी तेचें प्रोविजन जे आसा ताका लागून लागणारे खर्च जो आसा ते प्रोविजन तांच्यांनी ह्या बजेटान केल्लें आसा. हेल्थ सेक्टरा भितर तांच्यांनी बजेट 12.5% वाडोवन दिल्लें आसा, आनी हातूंतल्यान एक खास म्हणल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा त्या हॉस्पिटलाक कार्डियॅक कॅथ लॅब जें आसा तें सुरू करप पयशांचें तें तांच्यांनी दवरिल्लें आसा. पावर सेक्टरा भितर आमी पळयतात की पावर हें अत्यंत म्हत्वाचें, इलेक्ट्रिसिटी, आनी त्या हातूंत सुद्दां बजेट वाडोवन दिल्लें आसा, जेणे करून ज्या भागा भितर अंडरग्रावंड केबलिंग घालपाचें आसा जाल्यार ते घालपाचो विशय आसत. जुने केबल जे आसात ते चेंज करपाक लागून जाय आसत. पण परत पयलीं ऑनरेरियम मेळनासलो, पण भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतकच 2002 ते तांकां दिल्लें. आज तेंचे वाडोवन तो हे जो आसा तो वाडोवपाक लागून तेचें प्रोविजन ह्या बजेटा भितर केल्लें आसा. लोकांक त्रास जावचे न्ही, आनी ताका लागून बऱ्याचशीं परमिशनां जी आसात गव्हर्मेंटाच्या हातूंतलीं ती तांच्यांनी ऑनलायन करप हे सुविधा सुद्दां आज केल्ले आसा. मनोहर पर्रीकर कल्याण निधी हो एक वेगळोच हें करून त्याच्या हातूंतल्यान पंचायत आसत की म्युनिसिपालिटी आसत ह्या त्यांच्या माध्यमांतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक लागून एक वेगळो निधी ह्या हातूंतल्यान उपलब्ध करून दिवप अशें आजच्या बजेटा भितर आसा. इंटरनेट बरेचदा आमी पळयलें की लॉकडावनाच्या दरम्यान बरेचश्यो शाळा ज्यो आसात त्या शाळा भितर भुरगीं शिकतात, पण तांकां इंटरनेट फेसिलिटी बरोबर मेळना, आनी ताका लागून तांकां वायर ते इंटरनेट सुविधा बरी उपलब्ध जावची तें प्रोविजन सुद्दां रिमोट स्कुलांक तांच्यांनी करप अशें ह्या हातूंत थारिल्लें आसा. मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना, जेणे करून एखाद्याक जर वचूं जाय खंय तरी एखाद्या देवदर्शनाक, मागीर ते शिर्डी साईबाबा आसत, वेलंकणी आसत, जी हें आसा नामवंत अशीं देवस्थानां, ताका लागून जें प्रोविजन आसा तांकां वेगळें प्रोविजन हें आजच्या बजेटा भितर आसा. ताका लागून एकंदर एक बरें बजेट हें आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आज विधानसभेन मांडलें. आनी हें मांडटा आसतना तांच्यांनी खंयच्याच सेक्टरा भितर एडिशनल कोणाचेर तरी बर्डन हाडलो टॅक्साच्या रुपान हें न करता दवरिल्लें हें बजेट आसा. कारण आमी पळयतात, कारण तसो वेळ चड मेळना, कारण गेल्या वेळार जे बजेटाक कशें आतां निवडणूक आसल्या कारणान जर 1 जानेवारी ते मार्च ह्या दरम्यान व्हडलेशें कांय करपाक मेळना, आनी ताका लागून ह्या वेळाचेर इतलें आसून सुद्दां तांच्यांनी एक बरें बजेट व्हेरी शॉर्ट टायमाचेर हें मांडलेलें आसा. हांव ह्या बजेटाक वेलकम करतां आनी सरकाराचें अभिनंदन करतां. थँक्यू.